ग्रेस्त तरणाट्यान शिसपणा संबंधी जेजू थंय विशेष भरवोसो उदेसो केलो तरी तो तरणाटो निराशेन पाटींग गेलो. हो तरणाटो आपल्या आस्त बदकाच्या की जेजूक पयलें स्थान दिवंक सोलवलो. आयचे सुवार्तेचे पाठतळ ह्या तरणाट्यान जेजूचो पाटलाव करचे बदलाक आपल्या आस्त बदीक विंचल्ल्यांत आसा. त्या तरणाट्यान उपादेश पाळलेले तरी तो जेजूचे नदरेन आणि सासनिक जिवीत जोडचे नदरेन असंपूर्ण जालो. केवळ उपादेश पाळणं हांव सासनिक जिवीत जोडता म्हणून चिंतेल्यांक जेजून पंतावान दिलें. उपादेश पाळणी एकलो सासनिक जिविताक पात्र जायना तर बाचाव जावचें कोणें म्हणलें शिसांचें सवाल जोगतेंच. जेजूच्या मनशांक तें असाध्य वय पूण देवाक सर्वसंगती साध्य म्हणल्या उतरांनी बाचावी वा सासनिक जिवीत देवाचें देणें म्हणलें स्पश्ट जाता. कोणेय तें वावुरन उपादेश पाळणं जोडून घेवचें न्हय, बगार तें देवान साध्य करचें. म्हजें सलवासांव हांवेंच जोडून घेवचें म्हणल्या चिंतपाचो सुवार्थेंतलो ग्रेस्त तरणाटो जाता. सासनिक जिविता वा साल्वासांवा खातीर देवाचेर भर बसता आनी हे दिशेन देवाचेर भर घालता ताका मात्र तें फावो जाता. जेजू खातीर जियेल्ल्या समर्पित आनी त्यागाभरीत जिवितांत तें चड निशेता.